Kalsamonanik sambhavata ikotan samlya somya तुझे भोवती तुझे तान पोषित सांभाळून पाराक्लितान परगतेल्या तुझी निर्वी तुवें आमकां विंचला इस्मोलोन आपयला दैवी जिवान भरला भावार्थाने घोटायला Kalsamonanik sambhavataने घोटान समल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे दाम पोषित सांभाळून पाराक्लितान परगतेल्या तुझी निर्वी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. निसणी तुम्ही पळयल्यात निसणीचेर विविध पावंडे आसात आमचे जिवीत एका निसणी भाशेन पावंडे एकान उपरांत आनी एक आमी ते सोडोंक जाय कोणी सडन उंचले पावंड्यार पावना आमच्या जिवितांत सकले पावंडे कुडीचे गरजेचे संवसाराचे ते आमी थोडे फावटी थंयच चिडकोन रावता उंचलो पावंडो आठवो सांतीपणाचो थंय पावोंक आमी प्रयत्न करया सकल्या पावंड्यागत आमी घट्ट धन रावल्या जाल्यार सोडय म्हाका सुम्या ह्या बांदपासांतलो म्हूण मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुगुणी अवसर सांगता मनान चिंतून तोंडान उत्सर वायट धर्मांनी बरें संडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पुस्तकांत सदांच संकार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हणजे जगताच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची कागूद करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. Somya kakut कर somya kakut कर Krista kakut कर Krista kakut कर somya kakut कर somya kakut कर प्रार्थुया सर पदवेदरा देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सोम्या जेजूचे पुनर्जिवंतपण आमी वळखोंक पावल्या ताज्या पवित्र आत्म्याच्या मोगा वरवीं नव्या जिविताक आमी उठाशें कर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप त्या दिसांनी साऊल सोम्याच्या शिसां वयर क्रोधान पुसपुसून तांकां जिवेची मारची बेश्टावणी घालना आसलो तो श्रेश्ठ याजक सरशी गेलो आनी हे नवे वाटेस पटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो
कोणी आपणाक मेळटीत जाल्यार तांकां कैदी कर जेरुसलेमाक हाडच्याक दमास्क शहराच्या सिनागोगांक अधिकार पत्रां दिजे म्हणून मागी लागलो. अशें दामास्काचे वाटेर पैणकन शारा लागीं पावता पावता एकाच साणें ताचे भोंवती मोळबारतावन एक प्रकाश वांकलो. तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवां सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणून एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करीत तें थंय तुका सांगतलें. ताचे बराबर पैण करतले तटक जाले आनी उतार सुटानासतना उबें आसले. ताळो तांणी आयकलो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. सावल धरणी वयलो उठलो, पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसल्यांच ताका दिसना जालें. तेदवां ताका तांणी हाताक धरून दमस्क शारा भितर व्हेलो. 3 दिसां पर्यंत ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें उदक आपडलें ना. दमस्कांत अनानिया नांवाचो एक शीस आशिल्लो. सोम्यान ताका एक दर्शनान अनानिया म्हणून उलो केलो. हांगा आसा सोम्या जाप दिली ताणें. तोवळ सोम्यान ताका म्हणलें, उठ आनी नीट म्हणटा ते बिदीक वच आनी जुदासाच्या घरा भितर सर आनी सावला नांवाच्या तार्स घराक विचार. तो आतां मागण्यार आसा. ताणें एक दर्शनान आपणाक दिश्ट पाटी मेळचे खातीर आपणाचेर अनानिया नांवाच्या एकल्यान भितर येवन हात दवरला देखलां. पूण अनानियान जाप दिवन म्हळें, सोम्या, ह्या मनशा विशयांतल्यो सबार संगती आनी जेरुसलेमांत तुज्या भक्तांक ताणें केल्ली दग कितलें दग दिलां हे विशीं जायत्यांनी सांगिल्लें हांवें आयकलां. आनी हांगाय तुजें नांव उलो मारतेल्या समेस्तांक कैदी करून व्हरूंक म्हूण श्रेश्ठ याजका लागचो अधिकार घेवन तो आयला. पूण सोम्यान ताका सांगलें, तरी तूं वच. कित्याक हेर जातींच्या तशेंच तांच्या रायांक आनी इस्रायलाच्या भुरग्यांक म्हजें नांव परगटूंक म्हणचे हत्यार म्हूण हांवें ताका विंचून काडलां. म्हज्या नांवा पासत कितें सकट ताणें सोसूंक पडटलें तें हांव दाखयतलों. इतलें आयकून अनानिया भायर सन गेलो. घरा भितर सन सावलाचेर ताणें आपले हात दवरले. ताणें म्हळें, भाव सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळचे खातीर आनी तूं पवित्रत्म्यान भरचे खातीर तुका वाटेर दिश्टी पडिल्ल्या त्याच सोम्या जेजून म्हाका तुजे सरशीं धाडला. तक्षणाच सावलाच्या दोळ्यांतली कवळांशी निकळून पडलीं आनी ताची दिश्ट ताका पाटी मेळ्ळी. तो उठलो आनी ताणें पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत जेवतस ताका नव्यान घटाय मेळ्ळी. उपरांत दामास्कान शिसासांगाता थोडे दीस सरल्या उपरांत सावल गळाय करिनासतना सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हूण उक्तें परगट करूंक लागलो. देवाचें उतार हें. देवाची उपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्त परगट करा. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. तुमी सर्व जनांगानो सर्वेस्पराक वाखणा. तुमी सर परजानो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. अपरिमीत असो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विश्वासीपण ससनाक बाळटा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण मुझे मांस खाता आनी मुझे रगात पियेता तो मुझे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणे आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें जेजून तांकां सांगलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचे मांस केल्ल्या करीत आनी ताजें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचें तें जीव आसना जो कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता ताजें तें ससनसो जीव आसा आनी निमाण दिसा हांव ताका उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खान आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता तो म्हजें तें जियेता आनी हांव ताजें थंय जियेता जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो हो सर्गत थावन देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय ते मरण पावले जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो कफरनावाच्या सिनेगोगांत शिकोवन आसतना जेजून सांगली उतरां ही जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भयणी भावानो सायकॉलॉजी शिकतना आमकां एक 10 घंट्यांचें हें पोर्शन आतां हांव एक 8-10 मिनटां भितर तुमकां सांगूंक सोदतां मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें आमचें जिवीत एका निसणीच्या पावंड्या बरी हांगा आसा पयलो पावंडो हंगर थर्स्ट आनी सेक्स भूक थान आनी लैंगीक ओडणी आतां तुमी आयकलें हाणें आमकां आपलें मांस दिवचें जाल्यार कशें ते चिंतले ओन्ली फिजिकल रांदतना दनपरां पुरमोळ येता तें मांस आनी आमी थोडे आमकां त्याच पावंड्यार आमी लोळोन आसता जावंक पुरो मिसाक आयले म्हळ्यार हांव वयल्या पावंड्यार आसा म्हूण सांगूंक जायना सगळो दीस जेवचें खानाचें राती केदळा पेग मारचें आनी मोबायलाचेर कितें गलीज पळोवचें आख्ख्या दिसा आमची मोत तांतू वशीकरणां जाल्यार आमी हाचेर पावंड्यार आसता नेक्स्ट पावंडो सुरक्षिता सेफ्टी पोटभरून जेवल्या उपरांत एक भिकारी खंय कडेन न्हिदोंक पळयता आनी थोडे फावटी आमची वडिलां भुरग्यांचे पर्संटेज पळयतात शिवाय भुरग्याक इंजिनियरींग आनी डॉक्टर आनी अशें इन्फोसीस तें पळयता शिवाय भुरग्यांचो मोग करनात ती हाचेर आसात सेफ्टी ऑफ माय चिल्ड्रन तांचे शिकप तांच्यो डिग्र्यो उपरांत आमी पळयता ताजे उपरांत मोग लव एंड बिलॉंगिंगनेस हांव चिंता सान पावलो ह्या पावंड्यार आसलो हांव जुदेव व्हरतो उंचलो हांवें करचें सोमा म्हाका दुसऱ्यांनी ओपूंक जाय बायलांक भुरग्यांक धर न्हू तो दग दितालो कोण पळय केदाळाय मोगाचें हांवें मोग करूंक जायना दुसरो म्हजो मोग करनात हाचे विशयांत कंत पेजराय आपलीच बडाय उलयता तो हाचेर आसा लव एंड बिलॉंगिंगनेस तें उतरून आमी वयर गेल्यार सेल्फ एस्टीम कोणी जावं दी म्हातारो पिडेस्त धरणीर पडलेलो या भुरगो या व्हड देर इज समथींग गूड इन मी बरेंपण आसा सोबाय आसा गुडनेस आसा म्हणलो एक ताका अभिमान आसा तें जाल्या उपरांत आमी वयर येता जानवायेची
भूक जानवयाची गरज आमी चिंता ही गरज सकले म्हण न्हय जानवयाची गरज उपरांत येता बरयणार सायंटिस्ट आनी इन्व्हेस्टिगेशन करचे मोगाच्या भाव भयणीनो उपरांत सोबायेची नीड गरज सोबाय हांव पळयता आनी संतोश पावता एक फूल जडार आसा तें फूल पळोवन त्या फुला खातीर संतोश पावता तें किमसून काडून घरा व्हरूंक म्हाका नाका मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून सांगलां पळया ती सुकणी पळया ती धरणीची फुलां आनी ताजे उपरांत आमकां दिसता संपूर्ण जावची गरज देर इज लॉट ऑफ गुडनेस इन मी जायती टॅलंट आसात जायते बरे शक्ती आसात ती हांव उपयोग करना ती न्हिदोन पडल्यांत कितले पळय म्हाका बरें जावंक जाता कसलोय जावन दी हांव तरणाटो म्हातारो शिकप आसलो शिकप नासलो आय वॉन्ट टू बिकम माय बेस्ट सेल्फ पावलो मास्लो म्हणटा ओन्ली 2 या 3% हें ट्राय करतात आनी निमाणे क्रिस्तांव सायकोलॉजिस्टांनी ते 8वें कुडसिलां ते शांतीपणाची भूक शांतीपणाची आशा मोगाच्या भाव भयणीनो तर आमी कशे आसा हांव सांगना आमी सगळे हांगाच आसा म्हणून आमी एक पाय हांगा आसूंक पुरो एक पाय हांगा पूण एक हात हांगा एक हात उजल्या पावंड्यार घट्ट धरून रावल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो क्रमेन जाता कितें एका गांवांत एक बायल मनीस आसली तिका 9 जाणां भुरगीं आनी ती बिडियो बांदताली तिजो घोव पंचायतांत नीज गजाल उदक सोडून दितालो रिलीजिंग द वॉटर फॉर एवरी एरिया भुरगीं सांजेर येवन भुकेन तिणें रांदिल्ली ती पेज आनी चटणी या इल्लोसो फूल कितें खाताली आनी उपरांत नीस उरतालो मम्मी म्हाका तो नीस जाय म्हाका जाय नीसी तांकां दिताली आनी ती फकत एक कॉप शेळें उदक पिवन न्हिदताली हॅप्पी जॉयफूल हर एक दीस ती अशी संतोशान बरी न्हिदताली हाव इज दॅट लव एंड बिलॉंगिंगनेस मोगाच्या भाव भयणीनो सांग पावलो उपरांत कितें म्हणालो आय नो लॉंगर लिव इट इज क्रायस्ट हू लिव्स इन मी जेजू मुजे तेंची येता आनी म्हाका आसा जेजू कुर्सायल्लो जेजू संपूर्ण ह्या पावंड्यार तो पावलो आमचे प्रयत्न जावन दी मोगाच्या भाव भयणीनो निश्टेच्या पावंड्यातान वयर 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 वेचे निसारल्यार निसरोन पडल्यार डोंट वरी परतून वयल्या पावंड्याक हात धरचो परतून वयर देवचें गुंडायतान येसुम्या हांवें तुका बोब मारली आयक म्हजो ताळो आमेन Gizumlia Kaliko Adunaya Mogana Sukadita Srikarkan Mun Perta Dan Moji Opundita Atma Musu Arbita Samarpita Jimbatuka Hasita Sertuji Zaunasana Dintuka Kai Melala Amkaseku Arpita Shistuji Zaunashita Gizumlia Kaliko Adunaya Mogana Sukadita
करमून परता म्हज्या भयणी भावानो, हे आमचे मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वस्पोर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्कांच्या गुटांत वांटो घेतल्याक सोबता तसलें आमचें जिवीत जायशें कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आमची खाल जावं उबारुया. आमची सर्वेस्पराचे उपास सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदांच आमी तुका अर्गां दिवंक फावो. हो कायदो आमच्याच फायद्याचो. अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्य दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली, आमच्या खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शर्ती जावन आमच्या मुखार सदां आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो तो आनीक मरना, पूण ससनाक आसा जिवो. देखून आतां आंज बुडव्या सांगाती सांता भक्तां बराबर तुजें किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या दळून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तो का दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाता आसतना कार्स घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या अशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कार्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या सुम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवण्याची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा आख्या प्रिथिवीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सगाती, भगवान जुजे तिजो पती,
भाग्यवान धर्मदूत आनी सर भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवे धार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन 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 आमेन. जेजून आमकां शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगाता मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां क्षमता तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताक आमी यत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदारका कुलतीन सर पथकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजभर की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सुम्या, पूण तुज्या इगर्जमतेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवाय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले. आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले. आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू बांयच्या खाट्यार बसून पंदल्या पावंड्यार आसलेल्या समारितान स्त्रियाक तिणें उंचल्या पावंड्याक व्हेलो. हेंच जावन दी आमचें जिवीत. ताच्या जेवणाक तो आमकां आपयता. आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण त्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जीवनाची वेळी तुवें उंडो मोडलोय. तुज्या श्यामासांतो बदलोय. कासीतलो दाकारो रगसायसो केलोय. उपरांत शिसा पियेवन दिलोय. ये जेजू मोगळा. ये जेजू दयाळा. ये कृपे सागरा. धन्या भाग्यवंता. ये जेजू मोगळा. ये जेजू दयाळा.
प्रार्थूया. मोगळा बापा, कणवळ्या बापा, सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरलाय. आमच्या आदल्या पातकी सालींक फाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबा आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन. पिंजऱ्यांतलें सुकणें म्हणटा ऊंच ऊंच सर्गार वचूंक जाय, म्हाका भायर काड. तशें जावं दी आमची आशा, आमचे आवंडे. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शांती दिवन दाताय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. दिव्याचेर केदी पातयेर आसा तुजे सोम्या आमी पातयेला. कश्ट दोनी कितेंच लेगीत आसा दैवीक उतर तुजे गाजयता. शांती दिवन दाताय ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारूंक कृपा दी म्हाका. मुखार पुता सोवय अंगवार मने आशिर्वाद दी म्हाका. बगीन वर्साचे गुरवेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.